सीएनजी उपरांत शुक्रारा पेट्रोल डिझेलाचेर 3 रुपया वाडिल्ले. गोंयांत पेट्रोल 99 रुपया 51 पैसे जाल्यार डिझेल 91 रुपया 25 पैसे जाल्ले. आता सप्तका भितर इंधन दरवाड मेळटा ती माहिती अशी. गोंयांत पेट्रोलाची सेंच्युरी. मंगळारा पेट्रोल 90 पैशांनी वाडलें. रेट 100 रुपया 40 पैसे जाला. स्प्लिट पेट्रोल 109 रुपया 29 पैसे लिटर. डिझेल 92 रुपया 17 पैसे लिटर. मजगती हेर मेट्रो सिटीन परस गोंयांत इंधन सवाय. पुणे पेट्रोल 106.98 रुपया. मुंबय 107.60 रुपया. बंगळुरूत 107.10 रुपया जाल्यार हैदराबाद 110.89 रुपया लिटर. जाल्यार मुंबय डिझेल 94.8 रुपया. पुण्या 94.39 रुपया जाल्यार बंगळुरूत 95 रुपया लिटर जाला. मजगती इंधनाचो गरजेपुरताच वापर करचो, जाता तितले पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो वापर करचो म्हूण गोंय सरकाराचो लोकांक उलो. मांद्रे मतदारसंघांतल्यान एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मुखार येता. भर पावसांत हॉट मिक्स करपाचो व्हिडिओ व्हायरल जाता. आमच्या लाडक्या मांद्रे मतदारसंघात एक वेगळी पॅकेज आमकां मेळ्ळ्या. भर पावसान म्हणजे असो पावस, भोग्यांनी पावस पडटा, रस्त्याचेर उदीक भरला आणि तरी सुद्धा ह्या मतदारसंघात, आमच्या लाडक्या मतदारसंघात ज्या पद्धतीन टास्काक घेऊन जे आमचे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग चालू आसा, हॉट मिक्सिंग का प्री मिक्सिंग ते कळना, पण येद्या व्हडल्या पावसांत म्हाका दिसता ही भारत देशातली पहिली टेक्नॉलॉजी आसतली की येद्या भर पावसांत आज रस्त्याचें काम चल्लां. हेचे वरसून कळटा की आमच्या लाडक्या मतदारसंघात कितको लाडको प्रेम ह्या सरकाराचो आसा पळय तो. म्हाका दिसता अशे जनतेचे पयशे ह्या उदकांत घालप हे कितपत योग्य आसा हे जनतेन ठरोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. Now, say for example, we are taking up various development works. We are building a center for autistic children. It is only one of the first in the country the municipality is doing. Because, see, my children also are autistic. There is a lot that needs to be done for special needs children, especially in Panjim. So, because of that, we are doing a full-fledged proposal to help them. That is going to come up to, that itself will come up to 5 crores. We want to redo Church Square, that will come up to another 6 crores. So there's a lot of work that we're planning. See, my job is basically to tell the commissioner, to tell the administration, this is the amount of money that I require. And their job is basically to make those funds available to the councillors for whatever the people need. In terms of these budgeting issues and all, opposition can bring it up with the thing and they can give their replies. See, it depends on each individual project. See, I have told him at least this year to keep around 25 crores available, just in case for any, the main projects will always be there. But in case there are additional projects that come up or anything else that we're working. So 25 crores is what I've asked him. So including the fish market project? Yeah, so all of that. So now fish market also, when it was done, I was not involved in it, but it was done, it wasn't done correctly. What they said is correct, it was not done correctly. So we are redoing that entire thing. We want to make sure it's done properly. We want to redo the main vegetable vending area also. Now those vendors are sitting in that same place for a lot of things. So we want to do pest control. We want to do a lot of stuff that will basically bring improvement. Market roof has to be replaced. So for that we've allocated extra money for development. Yeah, so today we had a budget meeting. So we have presented a surplus budget this year. It has been same like the previous years, what we have been doing. And the focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. Like there's a new respite center for special children which the corporation has proposed to construct in Karanjale. So we have made provisions for that. There is beautification of the Church Square also, which is going to happen. आयतारा पत्रकार बसका घेऊन आरजीपीचे केंद्रीय समितीन आमदार विरेश बोरकाराक 3 ते 7 वरां मजगतीं मेळपाचें आमंत्रण दिल्लें. आपूण गोंया भायर आसा मेळपाक शकना अशें आमदारान मेला वरवीं कळीत केलें. आमदारान गोंयांत पावले उपरांत वेळांत वेळ काडून मेळपाक येवचें अशें आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परब सोमारा घेतिल्ले पत्रकार बसकेंत उलयलो. पूण आमी ताका काल सांजो तुमच्या थ्रूच आमी ताका मेसेज दिल्ली, मागीर आमी ऑफिशियल इमेलूय ताका केल्लो. पूण आयज दनपारां 12:46 PM अरावंड 1 सुमार दनपारां ताचो रिप्लाय येयलो आमकां की तो आउट ऑफ गोवा आसा म्हणून आनी ताका येवपाक मेळचें ना. आनी
त्याचो फुडलो जो टायम आसा तेची अवेलेबिलिटी आसा तेची अवेलेबिलिटी तेचे ऑफिसांच्यान आमकां पार्टेक कळयतले म्हणून आसता. सो विरेशा बद्दल जो मोग आसा तो म्हाज्या काळजान उरतलो. तो मागीर पार्टेन नासतलो तें आमकां खबर ना. तें फुडले गजाल ते 27 मेरेन सगळ्यांक कितें आहा तें कळटलें. पूण मोग जो आसपाक जाय आपल्या भुरग्या प्रती तो मोग सदांच. मागीर आमची मिटींग घेतली, आमी डिस्कशन केलें आनी आमी तेका आतां जस्ट आमी तेका रिप्लाय केला आनी तेका सांगला की तेचो केन्ना टायम आसा तो टायम बेगिनांतल्या बेगीन आमकां तेणी दिवचो. कित्याक हो मॅटर जो आसा हो खूब सिरियस मॅटर आसा आनी हो जो इश्यू चल्ला तो आमकां जाता तितले बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय. जें कितें तें सोल्युशन काडपाक जाय. फक्त विरेशा कडेन त्याच्या लिगल एडवायझरां कडेन बीन न्हू, फक्त विरेशा कडेन आमकां प्रायव्हेट एक मिटींग करपाक जाय. तुमकां परतून रिपीट करता, आमी 3 जाण आसा आनी जर तेका दिसता हेतूंतलो एकटो कोण तरी मायनस जावपाक जाय, हांव मायनस जावपाक जाय नाल्यार अजय जावपाक जाय नाल्यार विश्वेश जावपाक जाय जाल्यार 2 जाणां कडेन सुद्दां मिटींग करपाक आमची तयारी आसा. आमी तेका प्रेसाच्या माध्यमांच्यान कळयताय, आमी इमेलाचेर घालूंक ना पूण आमी तुमच्या माध्यमांच्यान तेका सांगता. सो जाता तितले बेगीन तेणी टायम दिवचो, आमच्या कडेन वचचें आनी कितें आहा तें एक बरें सोल्युशन. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. आयज आमची टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड मिटींग जाली आनी मेन म्हणजे कितें आहा की कन्जर्वेशनाच्या दृश्टिकोनान आमी ऑलरेडी ओल्ड गोवा एंड सगळे रिलिजियस प्लेसीस जे कितें गोंयान आहा एंड जे आर्किओलॉजिकली जुने आहा थंय आमी सांगलेलें आसा की टावन प्लॅनिंगाक कसलेंच परमिशन दिवपाचें ना. आमी आयज पर्यंत आमी NDZ, मॅनग्रोव्स हे सगळे प्रोटेक्ट करपाक आनी मिश्ती म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे रिवायवल ऑफ मॅनग्रोव्स अँड मॅनग्रोव प्रोटेक्शना खातीर ते खूब आयज फंड केंद्र सरकार कडल्यान गावता आनी योग्य तरेन ते फुडें वचपाक जाय म्हणून आमी गोंय राज्यान आयज आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी ऑलरेडी एक कायदो हाडलेलो आसा की 1/14 जे रायस आहा ते रायस तुमी डेव्हलप करूं शकना, ते एग्रीकल्चराक तुमी तेजो वापर करूं शकता. आमी सगळे 1/14 आमी मॅप केल्ले आसा आनी सर्वे नंबर्स आमी पब्लिकाक आतां रिलीज करतले. हांवें थारायल्लें आसा आयज फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हणून की आमकां प्रोटेक्शनचे दिशेन वचपाक जाय. मिश्ती म्हणून जे मॅनग्रोव्स आहा ह्यो मिश्ती म्हणून आमचे जे देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजनरी एक प्रोग्राम जे रिवायवल ऑफ मॅनग्रोव्स अँड प्रोटेक्शन ऑफ मॅनग्रोव्स ह्यो आमी योग्य तरेन फुडें व्हरून रिवायव आमी करतले. त्याच बरोबर वेगळे तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्हणजे कोणी आरोप टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे करपाचे पयले ते सर्वे नंबर जे प्रोटेक्ट केल्या म्हाका दिसता इतिहासीक आमी निर्णय घेतलेले आसा की केन्ना इतिहासान कोणी अशे विचार करूं ना ते आमी केल्ले आसा. आमचे पक्षान बी पयर ट्वीट केल्लें आसा की आमी एक इनोवेटीव आमी डिसिजन घेतलेलें आसा फॉर फॉरेस्ट कन्जर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज. आनी म्हाका दिसता की खजान लँड, सॉल्ट पॅन आनी हे सगळे मॅनग्रोव हे सगळे एक 10 कोटी पर्यंत 10 कोटीचे वयर वयतले आनी तुमी जर 6700 हेक्टर्स आमी जे प्रोटेक्ट केले ते सर्वे नंबर बी तुमकां दितले. म्हणजे टावन प्लॅनिंगान कितें करपाक जाय फुडाऱ्याक, कित्याक आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी केंद्रा कडेन आमी धाडलेले आसा पूण हे सगळे गोश्टी जर जाय टावन प्लॅनिंग एंड फॉरेस्ट हॅज टू अग्री ऑन ऑल एस्पेक्ट्स विदाउट वीच टावन प्लॅनिंग वील नॉट गिव परमिशन. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे क्लियरन्स शिवाय कांयच जावचें ना आनी म्हणून आमी हे स्टेप्स आमी ह्या तरेचे एक ड्रास्टीक अशे स्टेप्स घेतलेले आसा. दोतोर केतन भाटीकाराक सर्पदंशान मरण आयले उपरांत गोंयांत एंटीवेनमाचे उपलब्धी विशीं चर्चा सुरू जाल्यो. सगळ्या PHCनी एंटीवेनम सिरम उपलब्ध करून दिवचे म्हणून लोक मागतात. हाचेर मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया. 1-2 हितूर कन्फ्युजन करतात. तूं जें इंजेक्शन सांगता पळय रे तें रॅबिक्यूडचें इंजेक्शन तें आतां एवेलेबल आसा आनी एंटीवेनम सिरम जे आहा पळय न्ही हे आमच्या PHC आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल GMC हांगासर एवेलेबल आसा. PHCच्या लेवलाचेर कितले एवेलेबल आहा म्हाका आत्तां खबर ना. आय वॉन्ट टू आस्क फॉर द डायरेक्टर. बट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी 100% एवेलेबल आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज एंटीवेनम सिरम एवेलेबल आसा. PHC लेवलाचेर म्हाका कन्फर्म करचें पूण फुडें मागीर अवेलेबल आसतले PHC लेवलाचेर सगळे. ऑफकोर्स म्हणजे इट इज एन एवेलेबल म्हणजे जेन्ना गरज लागता तेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान सुद्दां आमी एवेलेबल करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सड्यार हार्बर हे वाठारान आतां एक लँडस्लायड जाली आनी भितर 4 लेबर ते मातयेन शिरकले आनी तातूंत भितर एकट्याचें मरण जाल्लें आसा. जें आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की आयज सकाळीं खंय रिटर्निंग वॉलाचें ते कितलेशे म्हयने जाले रिटर्निंग वॉलाचें काम चालू आसा. दोंगर बी ते कापून थंय एक वाट करून रोड वायडनींग करपाचो पोर्टाचो खंय तरी ट्युरिजम मॅपाक कनेक्ट करपा खातीर खंय तरी क्रूज सेंटरा कडेन आनी सड्या वयल्यान हार्बर वचपाची वाट रुंदीकरणाचें काम चालू आशिल्लें आनी एका वाटेन ते दोंगराचें कामूय चालू आसलें आनी काल राती
आमी जाणा एक मोठो पावस गोंयांत पडलो आनी आयज सकाळीं खंय हें रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आशिल्लें आनी हें काम चालू आसतना खंय सडनली माती वयल्यान लूज जाली आनी एक मोठो लँडस्लायड जालो. काम करने के टाइम में मिट्टी अचानक से गिरा, उस टाइम वो भाग नहीं पाया, उस टाइम दब गया वो. हम लोग इधर साइड में थे तो हम लोग इधर बाहर और एक आदमी जख्मी हो गया. हांवें हांगा इन्स्पेक्शन केलेलें अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर आनी तांकां हांवें वॉर्न केल्लेलें कितें बाबा हे 100% लँडस्लायड जातलो एकदां पावस स्टार्ट जालो काय आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेलें कितें बाबा बिफोर मनसून आमी हें कंप्लीट करतले म्हणून. आनी मनसून काल आमी पयलो पावस येयलो आनी कालच्या एका पावसान आयज आमी पळयता कितें हांगा लँडस्लायड जाल्लो आसा आनी जो एक लेबरर आसलेलो तो हांगा एक एक्सपायर जाला आनी बाकीचे 3 लेबरर टोटल 5 लेबरर हांगा काम करताले. बाकीच्यांक मातशी मायनर इंजरीज जाला बट आयज एक मनशाचो जीव गेल्लो आसा आनी हेजो जर कोण कारणीभूत आसा आनी कोणाक जर आमी लायबल धरपाचे आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days so as to ensure that no other casualties or risks are being posted on people. This is a very unscientific way of working. हातून कांय तकलीफ वापरूंक ना. जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता दोंगर आसता ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय. हें डायरेक्ट फास्ट करपाक टायम सेव करपाक पयशे सेव करपाक हें अशें करतात आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस. आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापली आसतलीं. सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें तो बॉन्ड आशिल्लो रुट्स पळय वेता आनी पळय सॉयल गड्ड धरता पळय ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली. त्या झाडां कापल्या हांगा. वास्कोच्यान पुडर मिडिया खातीर विक्रम नायक. सो तुम्ही पळयतात की ईडीचो वापर फक्त ऑपोजिशन पार्टींक धमकी दिवन तांकां बीजेपीच्या विरोधांच्यान काडून आपल्या सायडीक घेवपाचो हो एक षडयंत्र करपाचो एक प्रयत्न चल्ला. जशें सांगलें पंजाबा बरोबर गोंयचें इलेक्शन आसा आनी तुम्ही आज जी न्यूज आयकली ती म्हळ्यार बाब दीपक सिंगला जो आमचो गोंयचो एक सहप्रभारी आसा आनी बरो वर्सा गोंयांत काम करता आमचें संघटन बांदपा खातीर. ताज्या दिल्लीक आनी गोंयांत दोन कडेन रेड जाली आज. सेम इशू ही खंयची तरी ओल्ड केस जी ऑलरेडी क्लोज जाल्ली एक निमित्त काडून ईडी ताच्या घरा पावले आनी आज दनपरा ताका अरेस्ट सुद्धा केल्लो आसा. बिकॉज डेफिनेटली तांणी तांकां सांगलां आसतलें तूं आमकां जॉयन जा. दीपक सिंगला सामको देशभक्त मनीस आम आदमी पार्टीचो कट्टर कार्यकर्ता ताणें ना म्हटलं आसतलें म्हणून सांग पर्यंत ताका अरेस्ट केलो. आमी आज जे हांगा बसलात न्ही हांव ह्या प्रमोद सावंताक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तांच्या सेंट्रल लिडरशिपीक सांगपाक पळयता आमी जर भिल्ले जाल्यार आज हांगा बसचे नाशिल्ले. आमकां तुमची कसलीच भंय ना. हांव आज स्पेशली एकूच गोष्ट तुमकां सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रमोद सावंताक गोंय सरकाराच्या मुखेलमंत्र्याक आनी आमच्या देशाच्या पंतप्रधानाक सांगपाक पळयता तुमकां जितलो प्रयत्न जाता तितलो प्रयत्न करात. पण गोंयांत तुमचें जें सरकार आसा भ्रष्टाचारी सरकार आसा तें सरकार पडल्या शिवाय रावचें ना आनी ताज्या खातीर जें कितें करपाक जाय आमकां फाल्यां एका टायमार जर आमच्या जिवाची आहुती दिवपाक पडली जाल्यार ती सुद्दां आमी दितली. पण हें गोंयचें सरकार फुडलें सरकार हें भाजपाचें आसपना हाची गॅरंटी आम आदमी पार्टी घेतली आनी वी वील डू एव्हरीथिंग फॉर दॅट. आपत्ती व्यवस्थापना खातीर अतिरिक्त ॲम्ब्युलन्स सेवा तालुका पावंड्यार 24 तास कंट्रोल रूम NDRFचो पंगड गोंयांत तटरक्षक दळाच्यो बोटी दर्यादेगेर पंचायत नगरपालिका जिल्लोधिकाऱ्या कडेन खासा निधी अश्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो केल्या म्हणपाची म्हायती मुख्यमंत्र्यान आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाचे बसके उपरांत दिली. मी दोन्ही सगळ्या डेप्युटी कलेक्टरांक हजार 5-5 लाख रुपया ऑलरेडी त्यांच्याकडे दिल्या. ताज्या भायर आम्ही फॉर द पंचायतीक 35,000 to 45,000 पंचायतीक दिल्या. फॉर द C class and B class and C class 60,000 to 70,000 फॉर द क्लास B म्युन्सिपालिटी
आणि 1,10,000 to 1,20,000 फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ द पणजी आणि बाकीच्या यांच्या खातीर दिल्ले आसा. ऑलमोस्ट आमी 4 कोटी रुपया कलेक्टर नॉर्थ आणि 3 कोटी रुपया कलेक्टर साऊथ, 2 कोटी रुपया कलेक्टर कुशावती हांच्यांनी डिस्ट्रीब्यूट केला. 4 एम्ब्युलन्सी आमी प्रोक्युअर केल्या आणि 2 इन नॉर्थ, 2 इन साऊथ ह्यो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचेर आमी त्यो प्लेस केल्या. सेंट पेद्रो आणि दिवार आयलंड दोशी वाटेन रो फेरी खातीर रॅम्प जे आसा पळय न्ही हे डेव्हलप करपाक घेतला. थोड्या दिसाच्या भितर थंयसरूय बी रो फेरी ज्यो आसा सुरू जातल्यो. अल्टिमेटली 172 पर्सनल्स आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटान त्यांची स्पेशल ट्रेनिंग जीपाडान ऑर्गनायज केल्या. 750 रुपीज मिनिमम पर डे हॉनरेरियम आपदा सखी आणि आपदा मित्र हांकां आमी दिवपाचो थारायिल्लो आसा. ताज्या भायर तेंचो आमी इन्शुरन्सूय कवर केल्लो आसा. म्हणजे 636 आपदा मित्र आणि आपदा सखी हे प्रिपेडनेसा खातीर तेंचो इन्शुरन्स कवर केला. 10 अननेम्ड ड्रायव्हर्स त्यांचो इन्शुरन्स जो आसा पळय न्ही हो इन्शुरन्स आमी करून दवरलेलो आसा. DRSS जी आसा ही पयलीं 18 मिनटांचेर आशिल्ली, ती आतां 9 मिनटांचेर आयल्या. आमचो प्रयत्न आसा ते 6 मिनटांनी पावपाच्या खातीर. नॅशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो ऑलरेडी ह्या फावटी आमी रिक्वेस्ट केला की तेंची एक टीम ही मिनिमम 4 म्हयन्या खातीर हांगासरूच जी आसा ही प्लेस आसतली. सागर कवच कोस्ट गार्ड वा कोस्ट झोनाच्या हातूंतल्यान तेंचे 2 स्पेशल बोट्स आसा जेणे करून अशा पद्दतीचे डिजास्टर केन्ना लागले आसत जाल्यार ते आमी यूज करून घेवपाक शकतले. वी हॅव एक्टिवेटेड ऑल द कंट्रोल रूम्स इन ऑल तालुका. 12 तालुक्याचे कंट्रोल रूम आमी एक्टिवेट केल्ले आसा. स्टेटीचे नंबर आमी डिक्लेअर करतले. 112 नंबर हो कॉमन सगळ्या खातीर आसात. बोथ द कलेक्टर नॉर्थ साऊथ आणि कुशावती कलेक्टर्स वी हॅव डिप्लॉयड द एडिक्वेट मॅन पॉवर रूम्स फॉर द स्पेशल रूम फॉर 24/7 थंयसर वर्किंग आसतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. अंदू वर्सा गोंयांत लोकांचे उदकाक हाल जावपाना. 15 जून मेरेन पावतलें इतलें उदक धरणांनी आसा अशें WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. उदक आसा डॅमांनी म्हजेसपान पावस पर्यंत पावपाक जाय दिसता. तारीख तुजी 18 सादारण अशें 10 जून पर्यंत 10-15 जून पर्यंत पावपाक उदक आसा आमचे कडेन. आणि ते बारीक बारीक बंधारे आणि सगळे डॅमांनी आमचे कडेन उदक आसा तशें. आनी बंधारे बांदपाचें काम आसा पळय न्ही तें आमी 100 म्हटिल्लें. तातूंत जवळ जवळ 80 बंधारे पूर्ण जाल्ले आसात. दिसाचें काम चलता. अजुनूय काही शक्यता आसली जाल्यार ते बंधाऱ्यान बांदतले. तर खंयच्या एरियांनी कितले अशे कितें आयडिया आसा तुमी सांगू शकता? बद्दल डिटेल मागीर फुडल्या विकाक दिता. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. Crime branch has filed another charge sheet against the accused Soham Naik for allegedly raping a minor girl. In this 200-page charge sheet, crime branch has charged Soham Naik under sections of BNS, POCSO and Goa Children's Act for raping a minor girl. The crime branch has also named 19 persons as public witness. Earlier in another case, which was the first FIR against Soham Naik, which was registered on behalf of State of Goa. In that case, Soham Naik was charged only for transmitting the obscene video and he was charged under section BNS and Information Technology Act for publishing and transmitting obscene video through electronic mediums. But in this case, he has been charged for raping a minor girl. In second case, a report was filed before South Goa Juvenile Justice Board because at the time of offence, both the victim girl and accused Soham Naik was a minor. So altogether, there are 5 cases against Soham Naik, out of which 3 cases either has been charge sheeted or a report has been sent to Juvenile Justice Board. Mukesh Kumar for Prudent. पेडणे हो डेव्हलपिंग तालुको. जायते प्रकल्प आयल्यात मात पयलींच्या रस्त्याचेर फोंडकुलां. जून 2025 आमदार प्रवीण आल्लेकरान तोरशे नायकवाड्यार रस्त्याचे हॉटमिक्साच्या कामाचो बुनयादी फातर घातिल्लो. आजून रस्तो सारको करूंक ना. पिकार जाल्ल्या लोकांनी फातराची पुजा करून बेंजो वाजयत वरात काढली. घटना करता आणि ती कितें इनकम्प्लीट उरता. ह्यो जो रस्तो ह्यो स्पेशली रस्तो आसलो ह्यो 6 जुनाक त्या लोकांक सगळ्यांक आमच्या कडेन सादे पंच सरपंचाक विश्वासात घेवन त्यांनी सांगले की आपण हे रस्तो सुरू कर. थंय खंयचो शासकीय अधिकारी नासलेलो तो अप्रूव जावना. पण अप्रूव नसताना सुद्धा आमदार ही शुभारंभ करता हे पेडणेकारांसाठी कितलो योग्य आसतले. तो कितलो आमकां फसयता.
ह्या ज्या दगडात असे दगड खूप पेडण्यान आमच्या मतदारसंघात पेडण्याचे आसात. ही धाकटीशी सुरवात आसा. ह्याच्या फुडें असे एक एक दगड हयसर येतले आनी आमी PWDच्यान आमच्या लोकांच्या पेडणेकारांच्या नजरेक हाडून दितलो. आमी पंचायत मंडळाक घटले, ते म्हणटात इस्टिमेट वाडिल्ल्यान खंय काम उरला. हे जातले पूण ते फंडाक लागून मातशें फंडाक लागून खंय तरी उरला ते. आमी पावसान तेजो फावंडेशन केल्लें. पावसान जावचोच ना हो सगळ्यांक खबर आसा, पूण तेजेर तेंच्यांनी ते आमकां जे खड्डे आसले ते बुजोवन दिले. पावडी मिक्स जाता हो कळ्ळो, ज्या मनशांक कळ्ळो तेन्ना हो तेंच्यांनी इशू केलो. जातलो हो तेंकां सो खबर आहा आनी तेंच्यांनी इशू केलो कित्याक जातलो. आनी आयज आमी इशू केलो जाल्यार आपणाक क्रेडीट गावपाक जाय. जे मुजीक घेवन फिरता न्हू ते कोणाचें लगीन ना आसा हेसवार, आनी तेणी हो गुणो घेवन फिरता न्हू तेणी सांगपाचें होच गुणो तेणी खेचा वचून सांगपाचो. एक्चुली म्हाका दिसता बरोबर न्हू. तेणी एटलिस्ट तरी सगळ्यांका एक खंय मेरेन पावले हे तेणी पयलीं इन्क्वायरी करपाक. पण ह्याच्यासाठी खंय तरी राजकीय भांडवल करून खंय तरी आमदाराक खाली घेतण्याचो जो प्रयत्न आसा चुकीचो आसा आनी असो खंयच्या तरी नेत्यांनी त्या करचा न्हय. जर नवीन खंयचें काम आहा तर तूं हातीत घे आनी स्वता प्रयत्न करून तें काम कर आनी लोकांचो वावा मेळय. सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी हेर हांकां मेळ्ळे एक्चुअल कितें इशू आशिल्ले आनी कित्या खातीर पेंडींग राविल्ले हे सुद्दां आमकां आतां आयकपाक मेळ्ळें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. 1995 पार्किंग प्रकल्पा खातीर संपादीत केल्ले जमनीत दुसऱ्याच प्रकल्पाचें काम चल्लां म्हूण थळाव्या कांय नागरिकांनी थंय वचून पळोवणी केली. काम नेटान चल्लां मात ट्रान्सपरन्सी ना म्हूण प्रस्न. सगळे दृश्टिकोन दवरून एक 95 हे एक्विजिशन जाल्लें आशिल्लें. आतां हांगा कितें तरी वेगळें येता. आतां कितें तरी वेगळें येता कित्याक म्हणटा हांव, एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अशा नांवाचो एक प्रोजेक्ट हांगा येता. तो प्रोजेक्ट कितें तो कोणाकूच खबर ना. देर इज नो ट्रान्सपरन्सी. म्हणजे आज हांगा आमदार आमकां फोंडेकारांक आमदार ना. सो आमचो मायबाप कोण जाल्यार फोंडा म्युन्सिपालिटी. आतां फोंडा म्युन्सिपालिटीन जेन्ना खंयचो प्रोजेक्ट हाडटा किंवा प्रोजेक्टाची सुरवात करता, इफ इट इज लिगल जाल्यार तेंच्यांनी बोर्ड लावचो पडटा. तो बोर्डूय खंय लायल्लो ना. लोकांक पर्यंत पावपाक जाय आशिल्लें तेंच्यांनी की बाबा कितें प्रकारचो प्रोजेक्ट करता. देर इज अटर नो ट्रान्सपरन्सी हांगा. आनी ताका लागून आमचो असो विशय आसा की हांगा कितें तरी चल्लां वीच इज अगेन्स्ट लॉ, बेकायदेशीर कितें चल्लां अशें आमकां दिसता. आमकां आतां तुमी पळयतले म्युन्सिपालिटीन आमी आयकूं येता की ते आतां पे पार्किंग करपाक जाता फोंड्यान. येदे व्हडले 16,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमकां पार्किंग दिल्लें आसा ऑलरेडी. ते यूज करिनासतना हे आतां लोकांचे धंदे बुडोवपाक सोदता. दुकानाच्या मुखार ते पार्किंग उरता. त्या दुकानदारांक गिरायक जातलें काय ना तें पळयलां. फाल्यां कोणूच थंय येवपाना कित्याक थंय पार्किंग आसतलें पे पण कोणूच थंय येवपाक सोदपाना. तेन्ना हे करिनासतना म्हजी रिक्वेस्ट आहा म्युन्सिपालिटी कडेन की तांचे जाता तितले बेगीन हें आमकां ओपन करचें. तुमी हांगा कितें करता आनी खर्च कितलो सगळो आमकां दाखोवचो. फोंडेचो आदलो आमदार मंत्री सर्गेस्त रवी नायकाचें स्वप्न आशिल्लें फोंड्यात जॉगर्स पार्क जाय. प्रकल्पाची बुन्याद ऑक्टोबरांत घाल्या तेन्ना कोणें विरोध करूंक ना. आतां विरोध करूंक मदल्या मदीं आयल्या म्हूण नगराध्यक्ष म्हणटा. आदले जे आमदार आशिल्ले रवी नायक सर तांचें एक स्वप्न आसलें कितें आपूण म्युन्सिपालिटीन तांकां एक बरो वॉकिंग ट्रॅक जाय आशिल्लो जेणे करून आमचे जे फोंडेकारांक फायदो जाता तशें. कित्याक म्युन्सिपालिटी एरियान म्हाका दिसता एक सुद्दां तसो वॉकिंग ट्रॅक व्हडलो ना म्हणून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतिल्ली वॉकिंग ट्रॅक एक बरो जोगर्स पार्क एक फोंडे भितर तो जावचो म्हणून. 15 ऑक्टोबराक तेजी पांयभरणी जाली. समज तशें कितें आशिल्लें ऑक्टोबर जावन आतां मे जालो. म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 म्हयने जाले, 7-8 म्हयने जाले. तेजे इतले वेळार कोण तरी खबर सगळ्यांक आशिल्ली पांयभरणी जालें म्हणून, पण कोणूच मुखार येवना. आतां कित्याक अशें करता म्हाका खबर ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.